येस सर. या आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयजचे सिच्युएशन कशें कितें आसा तें कोवीड जे परिस्थितीन चल्लां आमकां सगळ्यांक गरज आसा की सांबाळून रावपाचें नाका थंय जाग्यांनी वयचें न्हय. सो त्या कारणाक आमी काल एक डिसिजन घेतलें. एक आमचे म्हापसा मर्चंट्स असोसिएशन हेंचे कडेन एक इंटरेक्शन केलें. थंय तांकां एक रिक्वेस्ट केलें की आमकां गरज आसा सरकारान जे गायडलायन्स दिला फाटले 3 दीस जाल्ले ते लॉकडावन असले त्या कारणाक आमी सगळे जाणांनी वॉलंटरिली आमी म्हापशान सुद्दां भोंवलेले आसले तेन्ना सुद्दां सगळे दुकानां बंद आसले. सो हांवें एक रिक्वेस्ट केलें की सगळ्यांनी परत एक आठवड्या खातीर 10 तारीख मेरेन सगळ्यांनी आपली दुकानां बंद दवरचे. एक रिक्वेस्ट फक्त घातली हांवें आनी म्हाका एक पावरफूल एक रिस्पॉन्स गावलो ऑन वॉट्सॅपाचेर की आमी वॉलंटरिली बंद करतले म्हणून. सो एक सिच्युएशन आयज जाला की सगळ्यांनी आपले जिवा खातीर आपल्या फॅमिली खातीर आपले कोण घरान आसा जाणटे भुरगे सगळ्या खातीर चिंतचें आनी सोशल डिस्टन्सींग जें आसा तें आमी खंय तरी प्रॅक्टीस करचें पडटलें. बिना शिवाय आमी घरांतले भायर सरया नाका. गरज आसल्यारूच भायर सरपाचें. गरज म्हटल्यार घरान कितें खावपाक घेवंक जाय जाल्यार तुमी भायर सरात. मेडिकलान फार्मसीन वचोंक जाय जाल्यार भायर सरात. सो असली गरज आसल्यारूच तुमी भायर सरात आनी तुमी कितें घेवंक जाय तें तुमी घेवंक शकता. सो इम्पॉर्टन्स आसा की सेल्फ आमचे हेल्था खातीर नाल्यार आमचे सोयरे धायरे कोण आसतात ते घरान तेंची चिंतून आमी खंय तरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हण सगळ्यांनी आमचे सोसायटीचे चिंतून आमी खंय तरी एक स्टेप्स घेवचे पडटले. त्या कारणाक आमी रिक्वेस्ट केले की सगळ्यांनी म्हापसा पूर्ण बंदी करची म्हणून हेजे फुडें आयज सर सगळ्यांक मेसेज घडीक गावंक ना पूण फुडें फाल्यांच्यान एक टोटल लॉकडावन करचें म्हाका अशें दिसता आयज गरजेचें आसा. एक 7-8 दीस तरी आमी करचें कारण जो हॉस्पिटलाचेर जो प्रेशर सद्याक जाला तो खंय तरी कमी करपा खातीर आमी हो स्टेप घेवचो पडटलो. कितें आसा प्रत्येक गोश्टीक फक्त आमदार CM हेल्थ मिनिस्टर हेंचे कडेन आसना. आतां सिच्युएशन आसा तें आमच्या हातीन आसा. सगळ्याचो हात जर गावलो जाल्यार आमकां खंय तरी एक इम्प्रूवमेंट करूंक शकता. ग्राफ जो आसा खंय तरी आमी फ्लॅट करूंक शकता खंय तरी आमी कमी करूंक शकता. सगळ्यांनी आपली ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून चिंतन लोकांचेर चिंतन म्हाकाय खबर आसा धंदो सगळ्याचो आसा सगळ्याचें पोट चलता सगळ्याचे बिलां फारीक करची पडटा सॅलरीज फारीक करचे पडटा. हांव मान्य करता पूण कितें आसता जर लोक आसा जाल्यार धंदो चलतलो जर लोक ना जाल्यार धंदो चलचो ना. सो तशें आमकां चिंतचें पडटलें आनी खंय तरी आमी एक खंय स्टेप्स घेवचे पडटले आनी एक स्ट्रिक्टली हें आमकां इम्प्लिमेंट करचें पडटलें. आयज बाजारान धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक घेवन लोक येतात आनी कितें ह्या हेजेर बंदी हाडून अशें म्हाका तरी दिसता. हय लोकांनी पयलीं सिरियस मातशें घेवंक जाय. म्हाकाय खबर आसा की खूब जाण भोंवता भायर ल्हान भुरग्यांक घेवन भोंवता भायर. आयज एक 24 वर्साचो भुरगो पिड्यार जाला. एक आमचो एक्स नगरपालिकेचो वॉर्ड मेंबर बाब माडेश्री तेंगेलो भुरगो पिड्यार जालो. सो हे कोवीड जे आसा सद्याचे सेकेंड वेव ते एज ग्रूप बीन कांय पळयना ते कोणाकूय हे अटॅक करता आनी जप करून तुजे ऑक्सिजन लेवल डावन पडले. आमकांय खबर आसा जी GMC गर्दी पडलेली आसा आजिलान गर्दी पडलेली आसा प्रत्येक प्रायवेट हॉस्पिटलान गर्दी पडलेली आसा. ते सगळीं फोनां आमकांच येता. ते फोनां सगळे आमदार जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार आसा वॉर्ड मेंबर आसा तांकां फोनां वयता. सो वी कॅन अवॉयड द सिच्युएशन बाय खंय तरी आमी बॅलन्स करून बिना कारणां भायर भोंवता ते लोकूय दिसता. तूं कितें आसता तूं पासळेक वयता जाल्यार तूं एकटो वच पूण तोच मनीस मागीर खंय तरी वचोन थंय गजाल्यो मारता आनी खंय मागीर बाजारान वयता आनी कोणाक मेळूंक वयता. सो तूं जर मेवता जाल्यार एकट्याच मनशाकूच मेळना. सो दॅट तुजो सर्कल तूं वाडयनाका. जर तुका 4 लोक मेवता दिसाक ते 4 लोक तूं कॉन्टेक्टान राव. तेजे वयर तुमी नवीन लोकांक मातशें मेवनाका. एक थोडे 8 दिसाक लागून तरी थंय करचें. हांव मागणें करता प्रत्येक मनशाक फक्त वेपारकार न्हू प्रत्येक मनीस जशें तुमकां गरज आसा ते तुमकां आयटम जे आसा ते घेवचे
आनी तुमी घरान 8 दिसाच्यो तयारी करच्यो आनी मातशे घरान रावचें.